विजीट आयज केली जी एमसीन कितें ना विजीट केले म्हणजे ते आयज आमी आमचे तृप्ती मनेरकर फैजल अरावजो मागीर आमचे डॉक्टर मेघनी पाध्ये राजेश पाटील उदय काकोडकर सर हांव मुद्दम आयला इतलेच खातीर की एक डिपार्टमेंट सरप्रायज चॅक करून सामान्य जनतेचे जिवनान कितें परिवर्तन आमी करूं शकता अशें भाशण आनी घोशणा न्हू तेजे अक्षरशः आयज आमी NICU हांगा भितर गेल्ले पळोवपाक की काय AC चलना ते आतां CSRचे अंडर हांव ताबडतोब AC तांकां चेंज करपाक लायला आतां मनीस धाडटलो तांकां जितकी AC जाय तितके लावन घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो मेन म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोश्टी सामान्य मनशेच्या जिवनान कशें परिवर्तन आमी करूं शकता आनी ल्हान भुरग्यां खातीर कितें करूं शकता हें रँडम चॅकींग जाल्यार मागीर आमी सिस्टमॅटिकली आमचें खंय चुकता आमचें खंय कितें सारकें जाग्यार येना तें आमकां डॉक्टराची टीम घेवन आमी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न हें कितें आहा तें हेका बायट बी दिवपाची गरज ना हें आमचें काम आनी हें काम करपाकूच आयलो हांव नर्स बाय प्रोफेशन फ्रॉम आजिलो आनी म्हजें नांव आसा अल्पना अविनाश मेळणीकर आनी म्हाजी एक सडन कारणां खातीर कितें की म्हाका एक IVF ट्रिटमेंट घेवचो पडलो कित्याक ग्रेड लॉस जाल्या उपरांत सो हांवें तो ट्रिटमेंट चालू केलो पूण म्हाका समज जर हांवें ती ट्रिटमेंट पुण्यात जर घेतलेली जाल्यार म्हारग पडटासलेली पूण हांवें तें हांगा जेन्ना स्टार्ट केलें बाबांनी बरी फॅसिलिटी सो तेन्ना हांवें हांगासर डॉक्टर रुपाक कन्सल्ट केली सो तेणी बेस्ट ट्रिटमेंट दिलो तेणी प्लस तेंच्यांनी म्हाजी इतकी रिस्की डिलिव्हरी मेन म्हटल्यार एनिमिया आशिल्ली हांव हायपरटेन्सिव आशिल्लें ट्विन्स प्रेग्नन्सी आशिल्ली की इतके सगळे तरी पण तेंच्यांनी केस हँडल करून तेंच्यांनी म्हणजे बेबीक सुद्दां आतां बाबू बरो आसलेलो बेबीचें कंडिशन तेन्ना NICU ना गेले तर बेबीचें कंडिशन सुद्दां तेंच्यांनी आतां इम्प्रुवमेंट केलेलो आसा बेबीचें कंडिशन न्हू म्हणजे इतकें वर्स आशिल्लें की 80% सुद्दां ते सॅच्युरेशन तेजे ड्रॉप जाताले सो आतां तेंच्यांनी न्हू बऱ्यांतले बरें हें करून इम्प्रुवमेंट केल्लो आसा बाबाचे हेर आमकां उपकार प्लस बाबा कडेन हांवें तेन्ना एक प्रश्न घातलो की बाबा हांगासर ACचो मातसो इश्यू आसा ताका तितकें मातशें बेगीन हें सॉल्व करचें म्हणून सो बाबान सांगलें आपूण स्वताचे पयशे घालून आपूण ती AC सारकी करून हें परत आहा तें बरें चालू करून दिता म्हणून सांगलें सो हे बाबाचे आमकां उपकार आसा बाबान अशेंच हे फुडें चालू दवरचें अशी म्हाजी अपेक्षा प्लस अशे खुबशे लोक सुद्दां म्हणटा की बाबान बऱ्यांतले बरे फॅसिलिटी ज्यो केल्या पळय ते सगळ्यांक फायदेशीर आहा मेन म्हटल्यार हॉस्पिटल नीट एंड टायडी आसा म्हणजे प्रॉब्लेम इज AC प्रॉब्लेम थँक्यू सो बाबा आतां जेन्ना हांगा विजिटाक गेल्लेलो पळय तेन्ना हांव बाबाक मेळ्ळें कोइन्सिडेंटली बाबाक मेळोन बाबाक सांगलें हांवें इश्यूचो ACचो इश्यू प्रॉब्लेम सो तेन्ना बाबान कितें सांगलें की आपूण ते आपले स्वताचे पयशे घालून आपूण AC रिपेर सारकें करून दिता म्हणून सांगलें थँक्यू Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.